नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। 48वा इफी सुरू। उक्तावणाक शाहरुख खान धरून मोठे मोठे बॉलिवूड हस्ती। मुख्यमंत्र्यांक ओनूय काढलो कन्व्हेन्शन सेंटराचो विषय। स्मृती इराणी म्हणटा सरकार टॉलरंट। दिगंबर कामतीक प्रफुल्ल हेदे बेकायदेशीर मायनिंग लीज रिन्युअल केशींत अंतरीम थाकाय। अटकपूर्व जामीन अर्जाचो निकाल लागा मेरेन कामतीक भितर दवरूंक मेळचो ना। काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष राहुल गांधीक अध्यक्ष करपाचे जवळ जवळ फायनल। घटनेप्रमाण लोकशाही पद्धतीन संघटनात्मक वेंचणूक 19 डिसेंबराक अध्यक्ष फायनल। आता सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 5-5 लाख दिवपाचो गोंय सरकाराचो प्लान। येता त्या अधिवेशनात स्किमीचो विषय। ऊर्जा मंत्री पांडुरंग मडकयकाराची सहकार सप्ताहात घोषणा। बांदोडे उणीवेले सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक विरोध करतल्यांक कोणे तरी फुसलायल्यात। आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकाराचो दावो, न्हंयाचें राष्ट्रीयकरणय जावंकूच जाय। आणि चेन्नई वचून चेन्नईन एफसीक मारून एफसी गोवा आयल्या घरा। फुडलें आव्हान मुंबईचें। अठ्ठेचाळीसावो इफी सुरू। उक्तावणाक शाहरुख खान। इफीत 82 देशांतली 195 फिल्मां आसतलीं। लायफ टायम अचीवमेंट अवॉर्ड कॅनेडियन दिग्दर्शक एटॉम इगोयानाक। श्रीदेवी, अनुपम खेर, शाहिद कपूर, नाना पाटेकर, AR रहमान असल्यो मोठ्यो मोठ्यो बॉलिवूड हस्ती इफीक पावल्यो। मुख्यमंत्र्यान ओनूय इफीच्या कन्व्हेन्शन सेंटराचो विशय काढलो। केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी मोदी सरकाराचे टॉलरन्स वयर काडूंक विसरली ना। कहानियों का सिलसिला हजारों सालों से चला आ रहा है, सुनने का भी और कहने का भी। आप सबको मालूम होगा, हमारे देश में कहीं ना कहीं पर आपके अपने परिवार में कहीं ना कहीं एक बहुत ही दिलचस्प छोटी सी कहानी जरूर छुपी हुई होगी। वी आर ट्रूली अ लैंड ऑफ स्टोरीज, ऑफ फेबल्स, ऑफ कल्चरल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, mythology and legends. Stories that have mesmerized us. Stories that make us think. Stories that make us believe, give us hope, and inspire our future generations to their future and larger potential. ज़्यादा बड़ा भाषण देना मुझे आता नहीं, काम करना आता है। 2019 जिस साल फिल्म फेस्टिवल को 50 साल होने वाले हैं, ये फिल्म फेस्टिवल हम लोगों ने उसको पूरा खुद का जगह with all inbuilt multiplexes and everything is planned, and it will be set up about 1.5 kilometers from this place for its own housing. I welcome more than 6,000 delegates and would like to apologize in advance in case of any inconvenience caused to them because of more than expected response. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मेहमान आने में मज़ा आती है, लेकिन जैसे ज़्यादा मेहमान आ जाते तो तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती है। हमारे देश में लगभग 1600 डायलेक्ट्स में कहानियां बोली जाती हैं। आज का ये फेस्टिवल का समारोह अपने आप में इसलिए अनोखा है क्योंकि इसमें 5 साल की पीहू भी है, किंग खान ऑफ रोमांस भी है, नाना पाटेकर भी हैं एंड द एथरल श्रीदेवी भी हैं, और साथ ही एक महिला निर्देशिका हैं जिन्होंने राजकुमार राव की टूटी हुई टांग पर भी बर्फी का नाम लेकर बहुत नचाया बरेली की बाजार में।
ये बात देश भर में जानी चाहिए कि आज अगर तुमने मजाक किया तो सिर्फ ईरानी के नाम पर मंत्री का किया, विच शोज व्हाट अ टॉलरेंट गवर्नमेंट वी आर। थैंक यू। आभार इसलिए आपका व्यक्त कर रही हूं कि कम से कम ये कोई ना कहे कि बीजेपी वालों ने एक एक्टर की टांग तोड़ दी। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मायनिंग केशींत सध्या तरी कस्टडींत उरूंक शकना। एसआयटीचो आनीक एक प्लान लांबणेर पडलो। पणजे स्पेशल कोर्टान कामतीक अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सोमारा अंतरीम थाकाय दिली। प्रफुल्ल हेदे बेकायदेशीर मायनिंग लीज रिन्युअल केशींत दिगंबर कामत अटकपूर्व जामिनाचो निकाल लाग मेरेन भितर उरचो ना हाची व्यवस्था अंतरीम जामिनान सोमारा जाली। एसआयटी मायन्सान कोर्टाक जाप दिवंक प्राज मागला। मायनिंग केशीत खंयचेय परिस्थितीत मायन्स एसआयटी सध्या आदलो मुख्यमंत्री आणि मायन्स मंत्री दिगंबर कामतीची कस्टडी सोदता। सध्या प्रफुल्ल हेदे मायनिंग लिजाचे रिन्युअलाचेर ताका भितर वडोवपाचे यत्न चल्ल्यात। सोमारा पणजे स्पेशल कोर्टान दिगंबर कामतीक हे मायनिंग केशीत अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर अंतरीम थाकाय दिली। 1 लाखाचे शुअरिटीचेर कामतीक अंतरीम जामीन दिला। ताचे अर्जाचेर एसआयटीक सोमारा से फायल करपाक जमली ना। We had applied for interim bail pending the hearing of and disposal of the application, which has been granted. The matter is now fixed on the 27th for them to file a reply. एसआयटीन दिगंबर कामतीक जबानी घेवंक समन्स धाडला। ताका त्या वेळार अटक जावं येता। एसआयटीन शेनवारा ताच्या घरा वचून ताका अटक करपाचो यत्न केल्लो म्हूण कामतीच्या आदोगादान कोर्टान अंतरीम थाकाय खातीर आर्ग्युमेंट घालो। We have expressed our apprehensions that on Saturday there was an attempt made to arrest, despite the fact that the court was seized of the matter on Saturday itself, and the whole attempt was made to avoid service. That is the apprehension which we have expressed. एसआयटीन कामतीचे अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर से फायल करपाक प्राज मागला। कोर्टान केस 27 नोव्हेंबराक दवरल्या। एसआयटीन दिगंबर कामतीक समन्स धाडून मंगळारा स्टेटमेंट घेवंक आपयला। दिगंबर कामतीक अटक केलोच जाल्यार ताका एसआयटीक 1 लाखाचे शुअरिटीचेर सोडचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। शापोरा किल्ल्याकडेन आशिल्ले 19 गाडे सोमारा काडले। गाडे खंय किल्ल्याकडच्यान 200 मिटरांचेर आशिल्ले। उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑर्डरीचेर हे गाडे काडल्यात। मंत्री विजयान ह्या किल्ल्याची पळोवणी करून कामाक हात घालता म्हूण उतर दिल्लें, तरीकय खंय गरिबांच्या पोटार पांय। डिपार्टमेंटाचे आन्सर की फोर्ट तो 1983 आर्किओलॉजीक दिलो सांबाळपा खातीर। आता 1983 ते आज 2017 पर्यंत फोर्टाची सगळी वाट लायिल्ली आसा। तेंचे मिनिस्टरूच दाखयता झाडां आसा वयर खंय झाडां वाडल्या। तेन्ना आमी विचारलो तेका क्वेश्चन 1983 म्हण तुमी दिल्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक, जाल्यार ही जबाबदारी कोणाची रिस्टोर करपाक? 1983 ते 2017 पर्यंत तांकां कितलो फंड्स दिलो? तो फंड्स खंय गेलो? एक किल्ल्याचो चिरो सुद्दां थंयसर लागलेलो ना, जाल्यार तो फंड्स खंय गेलो तेजेर एन्क्वायरी जावचीच पडली। एसआयटी बसया तेजेर, तुमी स्पेशल एसआयटी बसया तेजेर, कारण हो करोडांनी रुपयाचो फ्रॉड आसा। आनी हे सगळें जाता गरिबाक मारून श्रीमंतांक वयर काडपा खातीर। तर हेजेर न्याय हो जावकूच जाय अशें म्हाका तरी दिसता। आमी दिसाक जोडटा, रातीक खाता, असो तेंचो अर्थ आसा। दोळ्यांचेर दुकां सुद्दां येता। आयज परिणाम तेंचेर जो केलो आमच्या फोर्टाचेर, आनी ती परमनंट आयज हाडटा, सकाळीं माथ्यार मारून आपले पाटले घेवन वयता, सावळेक लागून बेश्टी एक चुट्टा बेश्टी बेट माथ्यार बेश्ट तो खोट मारून घेवन पडटा तसले। आयज आमच्या सरकारान तेंचेर असो अन्याय केल्लो आहा। आयज तांकां 2-2 भुरगीं सुद्दां आहा, जेका पोट भरून आयज दिसा काडटा, राती व्हरता, तेंचेर अन्याय जाल्लो आहा। आनी हो अन्याय हो सरकारान पळोवन आयज आमच्या मिनिस्टर येवन गेलो, आमचो सरदेसाय येवन गेलो,
आमचो शिवोलेचो मिनिस्टर, आमचो फिशरीज मिनिस्टर गेलो, आमचो स्थानीक आमदार येवन गेलो. तेणे पयलें कशें पोट भरता आनी वताक तकता म्हणून द बेस्ट टेस्ट जाल्यार, आनी आमचे मिनिस्टर एशीन बसतात. तांकां खबर ना कितें बाबा ही जनता कशी भूक लागून पोटाक लागून मोरता इतको चडाव करून घेवन. आनी आयज त्या डबलून इतकें केल्ल्या ताका इतकी आमची कंप्लेन आसतना ताका कांयच हालोवंक शकना. आज आमी शापोरा फोर्टाचेर आर्कायव्साच्या प्रॉपर्टी, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा प्रॉपर्टी जी थोडी हट्स आशिल्ली, 19 हट्स टेम्पररी हट्स आशिल्ली, ती काडल्या थंयच्यान, डिमोलिशन केला. कित्याक ते आर्कायव्स डिपार्टमेंट आसा तो शापोरा फोर्ट आसा ताजें रिनोवेशन करता आनी ताका लागून ते रस्तो करता, थोडी स्टेप्स घालता आनी तांच्यांनी ह्या रस्त्यारूच एनक्रोचमेंट करून ही टेम्पररी हट्स घाल्ली. ती आमी आज सगळी 19 हट्स आशिल्ली ती सगळी 19 हट्स काडली. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.